ऑफिसर्स 7:30 जाली आमी ओदोड 5:30 साकून रावली आसा हां हू इज देयर PSI where is the PSI come Sorry, come. Yes, thank you. Ajay, come. No, Sure. come. Sure. You go next to subject. Where is it? FI. Ajay, go sit. Your sister, no? Gita, no? Bhavna Bose. Patra, this is regarding कोई एक्सीडेंट जाला पळय चिकागोन आजी बॉय हां आनी ती एक्सीडेंट जावन आतां शी इज व्हेरी क्रिटिकल यू नो वॉट इज द स्टेट लिवर एंड किडनी एंड ऑल पेट्रोल सायडीन जावन ताजें ऑर्गन फेलियर जाला आतां आमी कित्याक गेले जाणा कित्याक जे तुमचो दामोदर नायकर म्हणून हांगा कॉन्स्टेबल आसा वो आय थिंक ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो दामोदर नायकर लुपोज आमी वी हॅव गॉन थ्रू मेनी थिंग्स ना एंड वी हॅव सीन दॅट रॉंग हें केल्लें आसा कितें तेणें रॉंग केल्लें आसा तुजें रिपोर्ट आसता पळय तो रॉंग केल्लो आसा मेनी FIR तेणी रॉंग कॉपी जाल्लें आसा म्हणून आयज ते उल्हास नायकाक जेणे एक्शन केला ताका बेल मेळिल्ली आसा सी सर्टन लूपहोल्स वीच आर देयर वॉट ही हॅज डन वी हॅव फावंड आउट नाव अजय ताजो भाव सिस्टर when we went around because we also wanted to know because the reportaje कितें दिलें that she Rani was standing on the road with the dog and at the center of the road and go to see what happened no she was not at the center she was at the side this fellow has come with such a speed CCTV camera चे आम्ही पळयल्यार कळटा other cars were at speed of 20-30 maximum this fellow was at more than 100 that is the reason Rani was in the pool of blood sarke and dog died there on the spot but ye दामोदर तुमचो असा पण मारेकरान सगळं रॉंग घातलें आसा ताणें भलतें सांगलें आसा ताणें जाल्यार गाडी खंयच्यान येताली SMRCच्या सायडीन सांगाव त्या सायडीन येताली म्हणजे बॉम्बे सायडीन सगळें रॉंग CCTVचेर आमी सारके फुटेजाचेर कळयल्या फुटेज आमी हाडलें आसा आमी पेन ड्रायव्ह घातली आसा ती फुटेज everything is in this and we even came to know that culprit, accused, his wife, right? His wife, that wife, she was an RTO police officer. She was seen messing up with the evidence. She was going, it seems, and she has visited many places where there are CCTV cameras there. Many shops, it seems, many shops are there. She is working in one of the shops. Taji going in Nata, who is battling life. ताजे मॅडमी तुका सांगलें आमचे कडेन येयल्ले न्हू म्हाका कोण ते रुपा नायक RTO ऑफिसर शी वॉज विजिटींग शी हॅज विजिटेड विथ द एडिटर आमचे वॉट इज दॅट CCTV हेचेर वेन वी वेंट टू देयर यू नो एक एग्रो नर्सरी म्हणून आसा थंय सारकें ऑपोजीट ICICI बँक वेर एक्सिडंट टूक प्लेस थंय आख्खे कॅमेराचेर दिश्टी पडटासलें आनी कितले स्पिडार कॅशे मारला कोण कितें सगळें but when we went to the agro nursery they are telling us that CCTV recording जावना from 6 to 8 o'clock whatever and the reason what they are telling us is that there was no current now tell me when we found out current सगळे लोकेलिटी आसा थंयच current कशें नाशिल्लो मागीर आमकां आनी कोणे तरी बरें गुड सॅमरिटन कोण शॉप आसा पळय तेणी आमकां दिले आतां ही खंय पुलीस ऑफिसर आसा ती RTO ऑफिसर ती सेटींग करपाक भोंवताली न्हू सो नाव वी अंडरस्टूड वाय दॅट एग्रो nursery guys are telling us that CCTV light नाशिल्ली म्हणून फोट मारता जाल्यार तुका सारकी फोट मारपाक जाय न्ही तो दामोदर आनी वो तुजो पिया कितें सांगता खंय त्या बायलेन एक्सिडंट जालो ताच्या भयणीन तें म्हाका आगो चलयली तिणे काळे कपडे घातले म्हणून शी इज व्हेरी मालू नाव द पुलीस वील टेल अस दॅट इफ वी वेअर ब्लॅक और वी वेअर ब्लू और वी वेअर मरून देन इट इज आवर फॉल्ट इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द ड्रायव्हर दिस इज वॉट वी हॅव टू लिसन टू ड्रायव्हराची मिस्टेक जाल्या ओवर स्पीडिंग तेणें केला तो इंटॉक्सिकेटेड सोरो पिवन तेणें चलयल्या एविडन्सा कडेन तेणें टेम्परिंग केला आनी उलटा चोर कोटवाल को दांडे ताजी भयण आतां आमकां म्हाका एक सांग ड्रायव्हिंग करतना तो रूल आसा वो चलता तेन्ना म्हणल्यार रातचे चलयांनी ब्लॅक घालप ना मरून घालप ना ब्लू सो दीस वी हॅव टू लिसन
Such answers we have to get from the police officer. Is it not insane? Huh? निखिल बाब किती उलयता ते कळ्ळें तुका सेन्सार आनी हो तुमचो मायेकर आसा पळय दामोदर तो काय आतां 25 वर्सां हांगाच आसा तो जाला सरकारी जवान ताजे ट्रान्सफरय जायना आनी ताका कोण हेल्प करता तो खबर ना पूण तो त्या दिसा म्हजे कडेन उलयला पळय हांव ताचे निशेध करता त्या बायला कडेन ताका उलोवपाक खबर नासलें चेडवा कडेन उलोवपाक खबर नाशिल्ली when somebody is come talking to you, you have to make that person sit. How you have manners, how you made us sit. That is a courtesy, no? On the contrary, तू किती खाता, तंबाखू खाता, गांजा खाता, मग खबर ना. Go to play. You don't go to play. You are investigation officer. Uniform ना तुझ्या अंगात. सुपारी खाता व गांजा खाता त्या मग खबर ना. आणि मनीस पण ना उलोवपाक. तकलेर हात धरून असो कोण ऑफिसाक वयता. ताजी कंप्लेंट सेपरेटली होती, but we are come here. We don't want him to do investigation in this case. We are come to tell you, you are going to pass this message to higher up that he should be removed as an investigation officer and based on the proof and complaints what he has given and what he has given CCTV footage आम्ही दिता ताजे आमकां दुसरो न्यू FIR जालो जाय. That goes as null and void. Am I right? Yes. Null and void. We are not going according to that. We want justice for Rani. She is battling. She is very serious. She is very critical for no fault of. या पुरुषाच्या आमकां पर्सनल काय ना अजून ताची बाय आणि तो अजून त्या राणी त्याच्या भयणीक पळोवपाक जीएमसीत वचूंक ना हाजेर आमी निशेध करता आमी सगळे दिल्ले आसा तूं मातशें पळय आमी ही भाजी पळय केल्या पळय शेवपुरी कितें भाजी पुरी ती आमी एक्सेप्ट करना FIR ही पळय आमकां जाय निवड करपाक जाय ताका पळय आमचो डिमांड आसा दामोदर नायकर म्हणटा ताका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून एक बेगीन काडून उडोवचो जाय. Otherwise, you will see us again coming with double crowd. And we don't, आमकां इजी जाता आमकां हांगा बसपाक कांय ना आमी रातचे समज 8 हांगा बशिल्ली आसा जाल्यार आमकां राती 12 निघून येवपाक जाता पूण आमकां नाका आमकां न्याय जाय वी वॉन्ट जस्टीस फॉर देयर सिस्टर दे हॅव नॉट हॅड फूड फॉर लास्ट 4-5 days. Crime scene. Well, is 29th May, 29th of May, and it is almost 8 o'clock, 8 p.m. And we were forced to come again today to the Vasco police station. Though today Rajnath Singh, who is the Union Minister, Defence Minister, was had a function here in Vasco. And इतले ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आमी सगळीं 4 भायर सरिल्लीं एट लास्ट 7:30 आमकां हांगा भितर येवपाक मेळ्ळें. आतां हो इशू जो आसा तो हांव 2 दीस फाटीं घेवन आयिल्लो तो हाजी भयण जी गिताची भयण हू इज बॅटलिंग इन लायफ रानी बाय रानी हू इज बॅटलिंग इन ICU इज व्हेरी क्रिटिकल एंड अ कंडिशन इज गॉन मोर वर्स एज अ ऑल ऑर्गन्स ऑल मल्टिपल ऑर्गन फेलियर जाला म्हणून पयर आमी हो इशू काडिल्लो आनी तितूंत तुमी पळयलां आसतलें आमी डिमांड घेवन आयिल्लें डिमांड आमी एका मेळपाक आयिल्ली आमच्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आसा तो दामोदर मायेकर आनी सगळ्या गोंयकारांनी तें पळयलां आयज आमी एक्चुअल पळय सीन घेवन आयल्या आयज आमकां फॅक्ट कळ्ळें आयज आमकां कळ्ळें कितले लूपहोल्स आसा ते आरे FIR सगळे रॉंग घातिल्ले आसा दॅट डे वी वर सेयिंग दॅट इवन द डॉग डायड विथ द डॉग डायड एंड रानी वॉज सिरियस इन द पूल ऑफ ब्लड बट गो टू सी फॉरगेट द डॉग डायिंग देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो तो आयिल्लो खंय रानी दाखयल्या तेणी FIR एज इफ शी वॉज स्टँडींग ऑन द रोड विथ द डॉग एट द सेंटर नो रानी वॉज नॉट स्टँडींग एट द सेंटर रानी वॉज व्हेरी मच एट द टर्न and the speed which we have found out now on the CCTV cameras what police should be doing investigation but the family is doing the investigation boss म्हणटा ते CCTV चे दाखयला सगळे 20 स्पीडाचेर आसा 20 to 30 स्पीड आणि वो उल्हास नायक जेणे एक्सिडेंट केला जो इंटॉक्सिकेट आशिल्लो टायट आशिल्लो वो फ्लायिंग जेटा भशेन 100च्या स्पीडाचेर गेला म्हणून आणि रस्तो दाखयला खंयचे तेणी FIRचेर तुझे दाखयला तेणी SMRC इंटरसेक्शन रोडाचेर येता म्हणून वास्को रोडाचेर मेन रोडाचेर जाल्ले आसा आनी थर्ड आमी फायंड आउट केला ताजी जी बायल आसा पळय रुपा नायक हू इज द RTO ऑफिसर शी इज टेम्पर्ड विथ द एविडन्स वी केम टू नो पळय ताजी भयण आसा ते थंय कामाक वता वन ऑफ द स्टोर्साक ताज्या भयणीक थंय ते मॅडमीन सांगला खंय एक ती मॅडम आयिल्ली ताजी बायल भोंवताली म्हणून CCTV कोणें काडला कोणाची आसा ती काडपाक but her madam is refused but when we went to agro nursery right agro nursery Ajay Bab went and he found out brother went and he just wanted to find out he said just give us
CCTV फुटेज बिकॉज एग्रो नर्सरी जी आसा पळय ICICIचे ऑपोजीट बँकाच्या ऑपोजीट डायरेक्ट आमकां दिश्टी पडटाले कशें आनी कशें पडलें आनी कितें जालां तें बट दे रिफ्यूज सो वी नो नाव दॅट तांचे कडेन सेटींग केलां म्हणून एग्रो नर्सरी इज लायंग दे टेलिंग अस लायट्स वेंट ऑफ इट सिम्स 6 to 8 लायट ना म्हणटा फुटेज ना सो हांकां एकल्याकूच दुसरो लागता अरे आमी सगळ्या स्टोर्सांक थिंगा सायडीन विचारलें सगळीं म्हणटात लायट आशिल्ली सो हाजे कडेन सेटींग केलें म्हणून आमकां कळलें बट देर आर सम गुड सेमेरिटन्स वी वेंट वी गॉट वी हॅड पूट एवरीथींग इन द पेन ड्रायव्ह ऑल द फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमचो डिमांड कितें आसा तो आमचे एडवोकेट सबरीन वील टेल माय फ्रेंड माय कलीग वील टेल बट माय मेन डिमांड इज टू रिमूव दामोदर मायेकर हू इज द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर इन द वास्को पुलीस स्टेशन ह्या मॅटरांतल्यान ताका रिलीव कर म्हणून सांगलां जाता जाल्यार ताका सस्पेंड कर म्हणून सांगलां आमकां मेळ्ळो कोण हांगा बाब निखील देसाय PSI निखील देसायची शिस्त पळया तुमी यू विल सी हाव ही वॉज एड्रेस वेन वी वर एड्रेसिंग हाव काम ही वॉज ही नोज टू एड्रेस एंड रिस्पेक्ट लेडीज ही मेड अ सीट he gave us attention आमकां he gave us such a good courtesy आसा ताका म्हणजे बसयलें आमकां बरें म्हणजे सुसेगाद आयकलें ताणें ताच्या आंगार युनिफॉर्म आसा सगळीं नागे ते दीस दामोदर मायेकर तुका बायलां कडेन उलोवपाक शिस्त ना ती सारकी हें कितें असो बसला तो असो आनी म्हजे कडेन उलयता तोंडात ताज्या पानपट्टी आहा गुटका आहा तूं जॉबाचेर आसा मरे तूं ड्युटी टायम हो तूं गांजा खाता तें खबर ना तूं असो बसून पियाय कडेन वच मॅडम पियाय कडेन वच This is the way a police officer behaves. हेड कॉन्स्टेबल खंय तो हांगा राव रे तुका कितले मेळ्ळ्या काय विचारूंक जाय म्हाका तुवें सगळी भाजी केल्या मरे एफआयआरान सगळे रॉंग फॅक्ट्स एंड फिगर्स दिल्या अदरवायज ऑल्सो वी हॅव हर्ड दॅट तूं सेटींग मास्टर खंय हांगा वास्को पुलीस स्टेशनात खंय दामोदर मायेकर तूं सेटींग मास्टर जाल्लो असो म्हूण सगळे लोक आमकां सांगपाक लागल्या पूण आमकां आतां खात्री जाली आनी तुका शिस्त ना बायलां कडेन उलोवपाक मॅनर्स ना तुका वोटां केल्या त्यो आमच्या चेडवांनी आनी राव आमकां कितें सांगता आमच्या ताज्या भयणीक सांगता खंय तुजी भयण एक्सिडेंट जाली ती काळे घालून आशिल्ली म्हणून म्हळ्यार आतां उल्टा चोर कोटवाल कोटाडे पुलीस वील टेल अस वॉट लेडीज हॅव टू ड्रेस सबरीन पुलीस वील टेल अस गीता यू हॅव टू वेअर व्हाईट यू हॅव टू वेअर ब्लू ओके शी वॉज वेरिंग मरून ड्रेस नो टेल मी इफ इट वॉज अ मुस्लीम लेडी अँड शी हॅड टू मेट विथ एन एक्सिडेंट अँड शी वॉज अ वेरिंग अ बुरका सो यू ऑल वूड ब्लेम द बुरका एंड दॅट लेडी नो यू आर नॉट सपोज तुमी कितें करपा जाय एक्चुली तुमकां खबर आसा जो चोर आसा पळय ताका धरपाचे सुवातेर तुमी वयल्यान ब्लेम गेम घालतात आमच्या चलयेचेर हू इज डायींग इन GMC हांवें सांगलां निखील बाबाक निखील बाब हॅज अश्योर्ड मी द PSI व्हेरी कटियस व्हेरी रिस्पेक्टफूल PSI ही टोल्ड मॅडम फर्स्ट जॉब वील बी टू टेल द PI दॅट रिलीव हिम फ्रॉम देर म्हणून ताका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून काडचें आनी ताजेर कितें एक्शन घेवचें म्हणून हांव मागता आय वूड लायक सबरीन बाय टू टेल वॉट कंप्लेन्स एंड So today and to make some rectifications on the FIR report. There are certain, not certain, mostly I think 80% is mentioned fabricated wrongly in their report. With respect to the crime scene, the victim's brother Ajay has made a sketch which you can focus here and we'll be explaining the crime scene. Also we have given this sketch to the department, okay, to really mention as to what has happened on site on Friday at 7:38 p.m. The FIR report earlier mentioned that the car has come from the opposite direction, wherein the car never came from the opposite direction. It had come from the airport road towards Chikalim, where Rani was walking with her dog, and everything is stated in this letter which is inwarded today from the brother of the victim. And also we have mentioned the facts, yes, definitely, and we've also asked for request of change for the investigating officer by the victim's brother. We have asked the investigating officer, namely Damodar, to be replaced with some other officer. आणि लास्ट सांगता दामोदर मायेकर आयपा येता ते भाशेन खंय तूं हेड कॉन्स्टेबल 25 वर्सां पयलीं तुजी खंय हांगा तुका जॉब लागिल्लो सगळे पुलिसांनी राव 2 वर्सां 3 वर्सां ट्रान्सफर येता 25 वर्सां तुका कोण सांबाळटा तूं हांगा जाग्याचो सोरोप जावन बसलेलो आसा खंय आनी आयकूंक येता ते भाशेन तूं सरकारी जमाय म्हणटा खंय तुका हांगा पुलीस स्टेशनार सरकारी जमाय सो हांव मागता हे व्हिडिओ मे बी द IGP DGP हायर रँकींग ऑफिसर्स तांकां सगळ्यांक सांगता दॅट इज नॉट द वे यू ऑल कॅन सी ऑन द व्हिडिओ इट इज इन द मिडिया हाव ही वॉज टॉकिंग टू अस वॉट वॉज हिज एटिट्यूड हाव ही वॉज बिहेविंग
सो ही हॅज टू बी रिप्लेस्ड. ही रिप्लेस फ्रॉम दीस मॅटर आमकां एज सून एज पॉसिबल. एंड सेकंडली ताजेर कितें तरी कारवाई आनी ताजेर कितें तरी केस जावपा जाय. टील देन ही शूड बी सस्पेंडेड. थँक्यू व्हेरी मच.